कामकाजाक सुरुवात करूया. Speaker sir, annexure number 1 appended to reply to star LEQ number 2A is being replaced by corrected annexure 1. Speaker sir, with your permission, I seek postponement of unstar LEQ number 12 and star LEQ number 18A to be answered in the next session on the Assembly, as the information required to be complied therein is voluminous and will require some more time for scrutiny of the interruption report. Speaker sir, I propose to announce correction in the Assembly. Star LEQ number 2C at serial number D may be read as load in section based on the technical feasibility report framed by divisional engineers for nearby network. Records are maintained at divisional level and not maintained constituency-wise. Speaker sir, I propose to announce correction in the Assembly. Star LEQ number 5B in annexure at serial number 1 and column number 10. The date may be read as 18/1/2014 instead of 18/10/2014. ओके. मी फुडें धुकल्लेल्या तारांकीत प्रश्नाकडे या. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, my postponed start LEQ number 12B. 12B. Speaker sir, answer as per cyclostyle. Speaker sir, this question pertains to organization of international festival in the year 2013. We are now coming close to hosting the International Film Festival for 2014. This was 2013. Speaker sir, in the first question, the reply given to me is the expenditure as on date is 834.48 lakhs, 8,34,048. Now I would like to know from the minister whether this figure is full and final or there are payments yet to be made towards IFI 2013. This is my first. Speaker sir, हांगा उत्तर दिला त्या प्रमाणे इनकर्ड एक्सपेंडिचर 8.34 दिला आणि त्याच्या भायर अजूनही थोडे बिलां क्लियर करपाची आहा. अबाउट आमचा एस्टिमेट एक 12 ते 13 करोड आसता. अनदर 4 to 4.5 crores we have to clear. 4 to 4.5 crores yet to be paid. Speaker sir, my second question is whether any programs were organized by the Entertainment Society of Goa at Ravindra Bhavan, Margao. Because as per reply to C, it appears that all the artists performed, they have not claimed the bills. You are saying that the payment, but have they claimed for the bills? Have they submitted their bills for payments? Because more than now, nearly we are coming to nearly 1 year, Speaker sir, program organized जाल्यार. आर्टिस्टांचे जे आर्टिस्टांनी थंय प्रोग्राम केल्या खंय खंय तांकां अजून एकूय पेमेंट दिल्लो दाखयना. स्पीकर सर, आमी कितें केलां आतां ऑलरेडी 8.34 इनकर्ड म्हणून दिला. ती पेमेंट आमची क्लियर आहा. त्याच्या फुडली कोणी प्रोग्राम केला आणि बिल्स दिला. थोडे बिल सबमीट करपाचे आहा, थोड्यांची बिलां येवपाची आहा आणि थोडे बिलां चॅक करपाची आहा. म्हणून अजून कमिटीन डिसिजन काय घेवंक ना. म्हाका दिसता ESG कडेन हांवें उलयल्लो आहा आणि ती बिलां बाकीच्यांची करेक्शन्स करून धाडली जाल्यार कोणाची सारकी आहा ती आमी क्लियर करतात. Whether any programs are organized, ते म्हाका सांगलें ना, by the Entertainment Society at Ravindra Bhavan, Margao. रवींद्र भवन मारगांव, फक्त मारगांवचे विचारता तुम्ही? रवींद्र भवन मारगांव फक्त ना डिटेल हांव सांगता. You give me the details afterwards. Speaker sir, हांगा annexure B दिला म्हाका, annexure B. And annexure B म्हणटा की 14.49 lakhs have been utilized for venue construct, sound, lights, etc. Now, can you clarify where the services of vendor mentioned in this annexure were utilized for venue construct, sound and lights? Which localities? म्हणजे खंय मडगांव, पणजी, म्हापसा, वास्को, म्हणजे खंय जाला ते त्या डिटेल्स दिवं ना. करेक्ट. ओनली द टोटल अमाउंट इज गिवन. 3 पार्टीची दिला, व्हेन्यू तुमकां दिवं ना.
That also I'll find out. I'll find out करता दिता. Yes, sir. I would also like, since he is supposed to give me all these details afterwards, I would also like the minister to give me details with names of artists, groups and event management agencies who performed during IFFI 2013. All the names you want in detail. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, Minister सांगले ते भशेन खूब आर्टिस्ट ग्रुप्स आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी एजन्सीनी परफॉर्म केले IFFI 2013. म्हाका विचारूंक जाय एक म्हणटे ESGन एप्लिकेशनां मागिल्लीं तातूंत कितले गोंयकार आसले आनी कितले भायले ग्रुप आनी हे आशिल्ले आनी तांकां कितले पयशे दिले आनी कितले पयशे दिवपाचे उरले. इतल्याच खातीर कित्याक दर पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता की भायले तुमचे चड आसतात, गोंयचे तुमी नांवा खातीर घालतात आनी गोंयकारांक तितलो चान्स पडना चड करून IFFIन. अशें म्हणटात भायल्यान पयलींच्यान एलिगेशन येता की IFFIन सेटलमेंट कमिशनाचो गोंयकारा कडच्यान डिफिकल्ट जाता म्हणून भायल्या लोकांक चड घेतात. सो हांगा जे तुजें उरलां तातूंत भायले कितले उरल्या, एप्लिकेशनां तुवें केल्लीं जाल्यार केन्ना केल्लीं हें म्हाका मातशें डिटेल दिवचें. ना ऑनरेबल MLAन जो प्रश्न विचारला ताका हांव इतलें सांगूंक सोदतां की बॅलन्स पयशे आमी कितले दिवपाचे आहा. ऑर्गनायजर्स म्हणून कोण कोण येयल्ले तातूंत म्हाका दिसता ऑर्गनायज म्हणून येताना आमच्या गोंयकारांनीच कोणी तरी ऑर्गनायजर्स म्हणून ऑर्गनायज करपाक घेतले. मागीर तेंच्यांनी कलाकार दुसरे भायले हाडूनय प्रोग्राम्स थोडे केला अशें आयकूंक येता. पूण तेंची बिलां सगळ्यांची डिटेलान आमचे कडेन ताका जाय तशें दिवपाक सद्या येयल्ली ना. थोड्यांनी दिला, थोड्यांनी दिवंक ना. पूण UHG कडेन हांव उलोवन सुद्दां ते सगळे स्क्रुटिनायज करून जाता तितले बेगीन ताचो रिपोर्ट दिया जेणे करून बॅलन्स कोणाचो पेमेंट आहा तें क्लियर करपाक बरें पडटलें. Shri Alex Regional. Speaker sir, there is a म्हणजे सिलेक्शन करपाक मातशें आहा म्हणून there was a slight disparity म्हणून I want to ask a question. Society and committee कोण म्हणजे what whether committee was constituted, what was the कितले member आसले आणि what was their job म्हणजे whom to give, what was the criteria, any criteria was laid out for selection, that is what I want to know. नाही हो प्रश्न आसा पळय तो एक्सपेंडिचराच्या बाबतीन आसा. कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरे तो मागीर विचार दुसरो. ना it is a related question for the simple reason there was disparity in कोणा दिल ते. No, this is regarding the expenditure made These by the questions even last assembly were not answered, Speaker sir. हे जाय ते हेजेर इफीचे आन्सर करूना ताका लागून एक क्वेश्चन येयला. श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, इफी म्हणटा ती दर वर्सा जाता. 12नी जाल्या, 11नी जाल्या, 10नी जाल्या. 11 जाल्या त्या वेळाचेर गोंयभर प्रोग्राम जाताले. बिचोले जाला, धारगळी जाला, इवन बाकी सगळे कडेन जाताले. त्या वेळाचेर 8 ते 9 कोटी सगळो टोटल खर्च येतालो. पण आतां तुमी सांगता त्या प्रमाणे टोटल बील पे करपाची आसा ती 12-13 कोटी. 12-13 कोटीच जातले काय 12 + 13 कोटी 25 कोटीचेर पावतले बी अशें कितें आसा? आनी ही बिलां केन्ना पर्यंत त्यांनी सबमीट करप? ताका पिरियड आसा काय दुसरी इफी जातून मागीर पे करतले ही बिलां? पहिली गोष्ट स्पीकर हांवें जे उत्तर दिला की 8.34 आतापर्यंत इनकर्ड दाखयला. त्याच्या उपरांत जसो पयलींचो 2-3 वर्सांच्या एस्टिमेटा प्रमाणे मी सांगता की 12 ते 13 पावतले. ते टोटल मेळून 12 ते 13 CRान ते कंप्लीट जातले अशें म्हाजो अंदाज आहा बॅलन्स बिलां दिल्या नंतर. आनी बिल्स कोणाची सबमीट जाला EHG कडेन हांवें उलोवन ती बिलां सगळीं क्लियर करपाक लागून जो मुवमेंट करपाक ते उलयल्ले आहा ते तेंची स्क्रुटनी बी चालू आहा. ते फुडें म्हाका दिसता चड आमी न हें करता. विदीन दीस फ्यू डेज वी विल क्लियर एवरीथिंग. आयचे तारांकीत प्रश्न श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. पहिलो प्रश्न. Permit me to ask 1A. 1A. सर उत्तर कॉम्प्युटरा प्रमाणे किंवा कॉम्प्युटर शिटा प्रमाणे. स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदयान उत्तर दिला त्याप्रमाणे बिचोले तालुक्यात जवळपास त्यांनी 8 पंचायतीक दीनदयाळ स्किमी खातीर सँक्शन केल्लें आसा. तितूर मेणकुरे धुमाशे म्हणजे बिचोले मतदारसंघातली 1 कोटी सँक्शन केला. बाकीच्यांकूय 1 कोटी सँक्शन केला. थोडे कडेन माझे पंचायती म्हणजे हरवळे, सुर्ला आनी पाळी कोटंबी हांगा तेंच्यांनी पाळी कोटंबीचे पेंडींग दवरला. परत तेंच्यांनी बरेचशे पेंडींग दवरल्या. म्हाजो एकूच प्रश्न आसा कारण ह्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो पंचायती आतां म्हाका दिसता बिचोलेंतलें सँक्शन जावनूय अजून सुरू जावंक ना. मयांतलें तशेंच आसा, सँक्शन जावन काम सुरू जावंक ना. ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर नरेश सावळाचे मतदारसंघाचे सुरू जावंक ना कामां. ही कामां कित्या खातीर पेंडींग उरता?
कारण परत नरेश म्हणटा मागीर फातरूच लागना म्हणटा 1 कोटी सँक्शन केला सरान ताका ओके ही नक्की पेंडींग कित्याक उरल्या ती ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगची. स्पीकर सर, ही स्कीम नवी आसा आनी त्यामुळे स्कीम फॉर्म्युलेट करपाक वेळ गेलो. एक वर्षभर साधारण ह्या गोष्टीक लागलो, 8-9 महिने तरी लागले. आणि ताच्या नंतर जी प्रपोजल्स आयल्यान आतापर्यंत 50 पंचायती कडल्यान प्रपोजल्स आयल्यान. कमिटी समोर भितरली 40 आयिल्ली, म्हणजे निमणी 10 ही हल्लीची आसात. 40 जी आयली भितरली 31 आमी सँक्शन केल्यान आणि 9 ही ड्यू टू लॅप्सेस, कोणाचो डॉक्युमेंट सारको ना, NOC ना किंवा मालकी सारकी ना, हाका लागून 9 ही हॅज बीन केप्ट इन अबेयन्स. आतापर्यंत 31 जाणांक आमी सँक्शन केल्यान. सँक्शन करतकीर इम्प्लिमेंटींग एजन्सी हाची GSIDC आसा आणि त्यामुळे GSIDCक ती 2 फावटी पावल्ली. एक फावट 15 पावल्यान आणि दुसरे फावटी 16 पावल्यान. म्हज्या माहिती प्रमाणे 15 आणि 16तली आतापर्यंत 17 ही टेंडर जाल्यान. लक्षात अशें येता काही जाणांनी अनेक पंचायतींनी दिली, ती दितकीर डॉक्युमेंट सारके नासतात, केन्ना केन्ना डॉक्युमेंटूय आसतात पूण तेचे झोन सारके नासता. अशी मागीर TCPक मार्क करची पडटात आणि TCPची 16A कमिटी त्यो घेता. अलीकडेच 16A कमिटी अंडर चीफ सेक्रेटरी बसलेली आणि तांच्या समोर जी गेल्ली ती क्लियर केली. 7तली 5 क्लियर जाल्यान. म्हाका दिसता सुरवातीची जी 31 प्रपोजल्स आसात जी अर्थात गोंयभरांत आसात, म्हणजे एकाच तालुक्यान बीन ना दी, पेडणे 4 आसात, बार्देसांत 1 आसा, तिसवाडीन 1 आसा, बिचोलेन 3 आसात, सत्तरीन 3 आसात, पोंडा 5 आसात, सालसेत 4 आसात, मुरगांव 1, केपें 2, सांगे 3 आसात, धारबांदोडा 3 आसात. ही सँक्शन जाल्लीं आसात. टेंडर जाल्यान GSIDCन टेंडर केल्यान काही टेंडर करपाची आसा. टेंडर केल्यार तेची वर्क ऑर्डर दिवपाची आसा. जी सगळ्यान फुडें आसात तेंचें काम म्हाका दिसता म्हयन्याभरांत सुरू जातलें. स्पीकर सर, स्पेशली तेंच्यांनी TCP कडेन जो झोनाचो प्रश्न मांडलो, ज्यो जुन्यो बिल्डिंग्स आसात त्यांचे झोन कन्वर्जनूच ना, त्या तो विशय कितलेशेच दीस पेंडींग उरतलो स्पीकर सर. त्या ती मान्य मिनिस्टरान ताचेर कितें तरी सोल्युशन्स काडपाक जाय, कारण तेजे झोन कन्वर्जन आसल्या कारण TCP ताका एप्रुवल दिना आनी ह्यो बिल्डिंग जावपाकूच पावच्यो ना. स्पीकर सर, हे प्रोजेक्ट सरकाराचे आणि पंचायतींक घट करपा खातीर आमी केल्ले प्रोजेक्ट आणि त्यामुळे अशे प्रोजेक्ट हे 16A सकल प्रायोरिटीचेर ही कमिटी घेता अंडर द चेअरमनशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी. एक फावटी ते बसल्यात आणि गेल्ली एक सोडून, आणि ती सुद्धा एक कित्याक उरला ताणें क्वेरी काडल्या, ताका ग्रेडियंट चड आसा जमनीक त्या म्हणून उरल्या, ना जाल्यार सगळीं ताणें प्रपोजल्स तांचे कडेन गेल्ली क्लियर केल्यान. म्हाका दिसता प्रश्न येवचो ना, पंचायती कडल्यान प्रपोजलूच येवचो. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, म्हजोय प्रश्न तोच आसा की TCP कडेन म्हजे सांगे मतदारसंघा भितर 4 जाल्ले आसा आनी 4य TCP भितर अडकून आसात. आनीक झोन कन्वर्शन पंचायती कडेन स्वताची जागा नासता, त्या वेळार ते जागा घेतात पूण जायना. दुसरी गजाल म्हणजे एक म्हणजे उगे पंचायत आसा, त्या पंचायतीचें घर आसा ताचेरच डिमॉलिश करून काडपाचें आसा. तरी आसतना TCP भितर खूब फावटी मारचे पडटात. खंय तरी अशें मेकॅनिजम डिरायव करपाक जाय की TCPंतल्यान ह्यो फायली सुटले शिवाय हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचो ना, म्हणून सरकारान कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय. TCPचे ज्यो फॉर्मेलिटीज आसात त्यो रिलॅक्स गव्हर्मेंट प्रोजेक्टां करतात त्यो करपाक जाय. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे 16A अंडर ती खूब केल्ली आसा, पूण तरी आसतना TCPन कित्याक उरतात हें एक घोडबंगाल आसा.